येवकार हा समृद्धा खणगावकर. सुरळीत पळयाचे हेडलाईन्स. कुडचिरे येता वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प. थळाव्यांनी केलो खर विरोध. ह्या प्रकल्पाक लागून गाव जातलो काबार म्हणतात थळावे. कवळे पंचायत ग्रामसभेत उदरगतीच्या कामांचेर जाली चर्चा. भटकी गोरवां आनी सुण्यांचेर उपाय काडपाचे आश्वासन दिले कवळेच्या पंचायतीन. वेळी ग्रामसभेत कुडबणच्या दुकानांचो विषय घेऊन जालो बरोच बोवाळ. दुकाना आसात कोमुनिदादचे जमनीत, आमी दितात भाडे म्हणतात दुकानदनी. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल कुडचिरे वाठारात वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्पा वयल्यान वातावरण बरेंच तापला. ह्या आदी तापिल्ले. ह्या प्रकल्पाक लागून गांव पेड्ड्यार जातलो, न्हंयो दूषित जातल्यो. हेर वाठारांतलो कोयर आमच्या गांवच्या शिमे भितर नाकाच, तिडकिल्ल्या कुडचरकारांचे म्हणणे. आता सगळ्यांचो दोळो ह्या प्रकल्पाच्या सुटाव्याचेर आसा. पळयात पुराय बातमी. ओपो जो आसात आमका तो कचरो प्लांट नाका. प्लांट नाकाच आमकां. आमकां घाण वची नाका आनी कोणी तो अपोज करचो न्हू, तो कोण अपोज करता न्हू तेजे पार जावन वचो न्हू. कचरो असो हो जावंक जायना आमकां. दिवचल कुडचिरे वाठारात सरकार वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प हाडपाक सोदता. या प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध तेन्नाय केल्लो जेन्ना पुलिसांची व्हडली फौज बरोबर घेवन सरकारी अधिकाऱ्यांनी सर्वेच्या निमतान हे सुवातेर पळोवणी केल्ली. सुमार 44,000 चौकन मीटर जमनीत हो प्रकल्प करपाक सोदतात खंय, पण कुडचिरे थळाव्यांनी ताका खर विरोध केला. ही उक्ती जमीन सध्या खेळामळ म्हूण वापरतात, ताचे आनीकय सामाजिक वापर आसात. हो प्रकल्प आयल्यार आमचो गांव काबार जातलो. आमचे शिमे भितर हो कोयराचो प्रकल्प नाकाच, थळावे हट्टाक पेटल्यात. सगळे नागरीक आयज जर हांगासर ह्या मंदिरात केळबाबायच्या मंदिरात सगळे जमलेले आसा आणि ही केळबाय सगळे गांवचे अधिकारी आसा. ते अधिकारी जे कोण करपाक सोदता प्रकल्प, हो प्रकल्प हे केळबायक मायक सांगून नासतना करता. म्हणून केळबाय मायन आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांक जागृती केल्या. कित्याक तर देवाक नाका तर सगळ्या गांवच्या जनतेक नाका असो एक सगळे देवानच सगळ्यांक हांकां आमकां जागृती दिल्ली आसा. आनी हो प्रकल्प फुडें व्हरपाक आमकां देवच आमकां हें दिता, सपोर्ट दिता, फुडें वचा तुमी म्हणून. अशें करून एक भारतान एक देवभुमी आसा. एक देवभुमीक आमी सदांच मानता. पयलीं जाणटे पिढी आसूं आजे पणजे तो पर्यंत ही देवभूमी आमी आसा थंय. आनी ही देवभूमी सदांच आमची जनजागृती आसा थंय. हे जागृतीक लागून बाराजाण देवस्थानान आमकां हे सगळे जनतेक जागृती केल्ली आसा. आनी ही जागृती आमी सदांच दवरतले. आनी हो लढो असो हो प्रकल्प आमी करपाक असो दिवचे ना. आनी हेतून आमकां सगळे देवदेवतांचा सगळे कुडचिरे देवता आसा तांकां आमकां सपोर्ट आसा. आमकां सगळ्यांचो हो सपोर्ट जाय. कोणी फाटी फुडें वडोंक जायना म्हणटा आमी हे देवाक हे करून वयतले आतां वयर. आमी आतां ह्यो कचऱ्याचो बंदोबस्त करपाक आमचे आतां थंय 12 जाणां कितलेशेच पिडयो जाल्ले आसा. तेन्ना 12 जाण आमकां थंय हेंच्यांनी हाडलेले आसा आमी सरवणकार. आणि थंय आमचे 12 लोक लढून मेल्ले आसा आणि रक्त पडलेले आसा तेंची. तेन्ना ते 12 जाण आमी नांव थिल्ले आसा. थंय आमकां कचऱ्याची घाण ही नाकाच आणि ही करूंक दिवचे ना अशें आमच्या गांवचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता.
आणि त्या सपोर्टार आमी हो कचरो बंद करतले म्हणजे करतले. ह्या पठारा कचरो वेपाचो आसा ती जात ताका बाळानं नांव काय पडलें तेन्ना पयलीं त्या पयलीं कितली वर्सां प्रायवेट मारलेले आनी ते पुर्ती जाल्ले न्हू तेन्ना आमच्या लोकांची जबरदस्ती कळ्ळी तेन्ना आमच्या जाणट्या आनी पोरजांनी तेंच्या झगडले आनी लोक 12 लोक मेल्ले आसा आनी त्या वखद त्या पठाराक 12 जाणांचें नांव पडलेलें आसा आनी त्या ठिकाणी आमचें देवस्थान आसा त्या देवस्थान कचरा प्रकार नाका तो हांगा हद्दपाक जाय आनी आमच्या गांवांतलो कोण सांगता की आमी जे गोंयांत पक्ष आहा कितें आहा आमच्या गांवांत तो पक्ष पडटा आहा तेन्ना आमी सगळे एक जावन हो कचरो भायर टाकपाक मदत करपाक जाय आनी तो बंद करपाक सगळे कोण आनी एकजूट रावपाक जाय. आमचे देवस्थानाचेर खंय 12 जाण आयज ही घाणी आमचे हेतून म्हणटा ती हे आसूंक जायना. आयज ही घाण हे आमचो गांव पिड्ड्यार जातलो आनी हे आमचे न्हंयचें पाणी आमी खाता ती घाण ही न्हंयत पावली की सगळे दुशीत जातले आनी रोगराई उत्पन्न जातलो आनी आमच्या लोकांक हो हे जातले त्रासान पडटले. आयज डॉक्टरा कडेन धांवचें पडटलें आनी खंय वयचें पडटलें आनी आमचे लोक सारवार जावचे ना आनी हो कायमचो पणजे पर्यंत तो कचरो हाडून हांगा उडयतले आनी आमचे सगळे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो. इतलें जावन म्हाजी भाशण फुडें तुमकां कशोच नाका आमकां नाका. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. कवळे पंचायत ग्रामसभेत उदरगतीच्या कामांचेर चर्चा जाली. भटकी गोरवां आणि सुणी धोक्याची थारता हाजेर उपाय काडपाचें आश्वासन कवळेच्या पंचायतीन दिले. कवळ्या वाठारात लोकांक उदकाचो त्रास जाता ताचेर थळाव्यांनी भर दिलो. तशेंच भलायकी केंद्र तिस्कार आसा ते धवळी शिफ्ट करपाचो निर्णय पंचायतीन घेतलो. भटकी गोरवां रस्त्यार आसल्यार तांकां उखलून गोशाळेत घालपाची ऑर्डर एनिमल हजबंड्री कडल्यान येयल्या. ताचे आदी सगळ्या शेतकारांक आनी गोरवाधनींक आपोवन सांगतले तशेंच गावात जागरूकताय करतले पंचायतीन थाराव घेतला. आमचो कमिटी काडला आशिल्लो आमी दोनूच मुली गांव आनी आमची दोन तीन कमिटी काडलेल्यो आनी बाकीच्यो ज्यो कमिटी आसा त्यो सगळे आमी पंच मेंबरूच आशिल्ली पूण ह्या ग्रामसभेक आमी 20 ज्यो कमिटी आसा त्यो काडपाक लागून कितली काडली कमिटी? आज आमी 4 मेन आमच्या कमिटीनूच आमी उलयल्या आतां आनी तेणी पंचायत कितें तें कमिटीन कितें आसा तें करपाचें लोकांनी सजेशन दिलां आमकां कोणाक घरापून प्रोग्राम जाता गांवांत कितें जें आसा तें आमचें हेल्थ सेंटर तें आमकां आमचो तिस्कार आसा तो एरियेंतले तेजेर आमी उलयले आनी तें आमकां आमच्या शाळा जी खाली आसा तेतून घालपाचें सजेशन मेंबरान घेतलेलें आसा आनी आतां तशें व्हडलेंशें अशें कांय ना फक्त एक कमिटीचेरूच आमी सगळीं उलयलें आनी ज्यो 3-4 कमिटी आमी काडल्या आनी तेंचेर पळय जे कमिटी मार्फत कितें करपाचें त्या लोकांनी सजेशन दिलें आसा. क्वेश्चन आशिल्लो संजय दवरकराचो रिगार्डींग ग्रावंडाची प्रोसेस केलो काय म्हणटा तें आमी देवस्थानान लेटर केल्लें आनी देवस्थानान आमकां एक्विजिशन करपाक लायला. तो जो एक्विजिशन प्रोसेस आसा तो त्या डिपार्टमेंटा रेवेन्यू थंय आमी धाडिल्लो आसा. म्हणजे गव्हर्मेंटान एक्विजिशन करपाचें? गव्हर्मेंट न्ही, देवस्थानान सांगता तुमी एक्विजिशन प्रोसेसाक घाला थ्रू गव्हर्मेंट ऑर थ्रू पंचायत रिएसेसमेंट तें खंय पावलां त्या बद्दल इश्यू आशिल्ले. आतां आमगेलो तो एग्रिमेंट बी केलो आमी रिएसेसमेंटा खातीर. आतां नेक्स्ट विकांतल्यान सर्वे चालू जातले रिएसेसमेंट. एक ठराव आशिल्लो की जे कितें रोड सायड गाडी आसा सगळे तांकां सोको टॅक्स बसोवचो म्हणून. तुगे तेजेर बरें डिस्कशन जालें कारण आमचे चडशे लोकल लोक आसा जे सांजचेच गाडी चालू करता म्हणटकीर तांकां आमी एक अशें सगळ्या वेंडर्स जितले आसा तांकां आपोवन ते मिटींग घेतले आनी कसो कितें टॅक्स बसोवपाचो आसा त्या बद्दल तेंचे बरोबर डिस्कस करून टॅक्स बसयतले. आनी बाकीचे जे अशे रस्ते सायडीन फ्रुट्स बिट्स घेतले घेवन बसता तांकां आमी सोको टॅक्स लायता. कॅटलाचेर आमी ऑर्गनायजेशन फॉर पीपल एंड एनिमल वेलफेरा कडेन टायअप केल्लें आसा थ्रू एनिमल हजबंड्री आनी आमकां ऑर्डर आयिल्ली आसा. आतां आमी तो प्रोसेस फुडें व्हरतले आनी स्ट्रे कॅटल जी आसा ती व्हरपाक चालू करतले नेक्स्ट वीक. बिफोर दॅट जे कोणाली गोरवां आसा ते सगळे फार्मराक आमी आपयतले परत रिक्षे भोंवयतले आनी अवेर करतले की बाबा स्ट्रे अशी कॅटल सोडनाका तेजे बरोबर कोण तरी रावा नाजाल्यार बांदून दवरा अदरवायज ती स्ट्रे कॅटल वील बी लिफ्टेड. सो एक स्ट्रे डॉग्सांचो प्रश्न येयल्लो ताचो बरोच हें आसा ते बरोबर आमी ते पिपल्स फॉर एनिमला बरोबर टायप चालू आसा. थोडेशे कितें तरी डिफरन्स ऑफ एमावंट स्टरलायजेशन ते सेटल करपाचें आसा. तें जालें की
माझ्या हिशोबान 1 म्हयने भितर आमी तेंय काम करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. कुडबोणात डायरिया, कॉलेरा, वेक्टरबोर्न डिजीज जाल्ल्यान फाटल्या दिसात हे विशय गाजले. आयतारा वेळी ग्रामसभेत कुडबोणच्या बेकायदेशीर दुकानांचो विशय घेवन बरोच बोवाळ जालो. फाटल्या 25 वर्सां सावन दुकानांचे भाडे दिवन दुकान चलोवन आमी पोट भरता अशें म्हणत दुकान धन्यांनी एल्गार केलो. मुख्यमंत्र्यान कुडबोण जेटीर वचून कुडबोणच्यो सगळ्यो बेकायदेशीर दुकानां मोडून उडयतले अशें सांगिल्ले. दुसरे वाटेन थळावे लोक म्हणटात तांची दुकानां कोमुनिदादच्या जमनीत आसात आनी दुकानां चलोवपा खातीर तांकां भाडे आसा. फाटल्या 25 वर्सां सावन ही दुकानां चलोवन आमी पोट भरतात. वेळी आमी वेवसाय करपाना तर खंय करप, थळाव्यांनी जाप मागली. आमकां डायरिया, कॉलेरा आणि वेक्टरबोर्न डिजीज हो मेजर प्रॉब्लेम जावपाक लागला. आणि आमी खंयच्याच बिझनेस एक्टिविटीच्या अगेन्स्ट ना. सो थंय आमी एक प्रपोजल मांडले आणि लास्ट टाइम जेन्ना सीएम विजीट केल्ले तेन्ना थंय गांवकारां मदीं मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो. जी इलिगल स्ट्रक्चर एक्झिस्ट जाता तेका लागून लिगली स्ट्रक्चर उबी करपाचें फिशरीसान जावं कोणी आमच्या ऑथॉरिटी आहा तेणी आनी आमच्या गांवकारांक ती चलोवपा दिवपाची. हो जावपाक कारण म्हणजे तांकां ते कोण तरी थंय 40 ते 50 स्ट्रक्चर उबी केला आणि म्हयन्याक 5 ते 40 हजार रुपया भाडे घेता आणि ते इलिगली चलोवपाक जाय तांकां. ते त्यांची इन्कम बंद पडत म्हणून त्यांचे भयल्लो आसा. आमकां हे इलिगॅलिटीज नाकात. आमकांय बोटकारांकय थोडे काही वस्ती जाय थिंगा, पण कशें फिशरीसान डेव्हलप करून इवन आमच्या गांवकारांक प्रमोट करपा जाय. थंय गांवच्या मनशांक ते चलोवपाक दिवपा जाय. तांकांय धंदो ना आसा, तांकांय धंदो जाय. आमी बोटकारी जोडटा, बोटकार फिशींग काड. सो तांचे बरोबर जे गांवचे लोक आसा तांकांय कितें जाल्यार रेव्हेन्यू जनरेट जावपा जाय. अमदावाद लीज दिलो हा 25 वर्ष जाल्यार आमी लीज हारी कोताय आणि आमचे सगळे आख्खे वेळेचे कुटुंबातले नाही, आख्खे वेळले आहे. सराउंडिंग एरिया बाराडी आहे, कुंभेपाट आहे, चायना वयले आहे, वेळले आहे, सगळे दोन कोताय. आमी नाही आख्खे वेळले कोताय. आणि वेळल्या वेळकारान दोन करपा खंय करपाचें ते आमी सांगपाचें कोणें केलें तेणी. कितें जालें इश्यू येवपाक कारण सरपंच गांवच्या हेल्प करपाना कोणा हेल्प करतलो इतले एकल्याक आमी क्लियर करपा येयले आनी काय ना पॉलिटिक्स काय ना. हो इश्यू येवपाक कारण कितें जालें तर इश्यू त्यो सीएम येयलो न्हू. मागीर सीएम येयलो ते आमगे कोण ताका मेंबरान आमगे हें दाखयलें. सीएम येयलो हेका लागून हेल्थ इश्यू लागून तेणें ते दाखयनासतना आनी कोणा सेव करपा जाय म्हणून आमगे सगळे फेसिलिटी दाखयले इलिगल आहे. आमी तो आतां म्हाका 30 वर्सां जालीं आमी दोन कोताय आनी आमगे गांव पोट कोताय. म्हाका वेळेचे आमकां कांय बायल नाही आनी आमगे वेळ्या दोन करपाना आमी खंय करपाचें तें सांगपाचें. ट्रेड लायसन्स दिली आमी आमगे कुटुंबां शॉपांनी आमगे गांवच्या लोकांनी ती आपण येतेशें कितें जाल्यार पोट भरता म्हूण ते गाडी गायले गांवच्या लोकांनी बायल न्हू आमगे गांवचो लोक तो गाडी घालना आहा तो आपणागे पोट भरपा म्हूण ते गाडी गायले. हे आमगेले ते म्हणल्यार ते इलिगल म्हणटा ते जेटी म्हणटा ते जेटी न्हू ते कमदादीचे आनी ते कमदा आमकां लीज जाना म्हूण आमी ते ते आमी कितें जाल्यार पोट भरताय. तेजे इश्यू केले तेमी ते दिना काय म्हूण कितें करून दिवपा जाता काय म्हूण तूं ट्रेड लायसन्स कितें करून दिता काय म्हणटाय ते. गुगल मॅपाचेर MDR रस्त्यांचे चुकीचे वर्णन आसा ताचेर लेगीत ह्या वेळार चर्चा जाली. रस्त्यार येरादारीत आडमेळी हाडपी भटक्या गोरवांचो प्रस्न लेगीत वेळी ग्रामसभेत गाजलो. MDR काडचो म्हण हेमी कितें केला लास्ट डायरेक्ट गुगल मॅपा प्रमाणे हो MDR दाखयला आनी ट्रॅफिक चड जाता म्हूण डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक लेटर करची म्हणे आहलें. पूण तुवें आतां कितें MDR लोकांक आमच्या गांवच्या लोकांक त्रास. MDR जालो जाल्यार इट इज 25 मिटर्स रोड. आमी कुंभियापाटांतल्यान वयता तो रोड बाराडे ते सगळ्या लोकांक इफेक्ट जातलो. ताका लागून डीड नोटिफाय जावपाक ते एक्चुली तो रोड आमी भितरल्यान वयता ती 2 गाडी सयत पास येयली आनी थिंगसान डेंजर कित्याक लोकांक घरांय दिना ते वतान ते वयता ते गुगल मॅपाचेर तांकां तो रोड दाखयला. आमी मागीर आतां
आमी आतां PWD जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जावं आमी एक लेटर करता आनी गुगलाचेर कितें करून येता ताकाय बी आमी एक लेटर चोयताय कोणाक करपाची आनी आमी तो कितें करून डिनोटिफाय करून बंद करपाक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. बोरी ग्रामसभेत उदरगतीच्या कामांचेर चर्चा जाली. ग्रामसभेत वाठारांतल्या पेड्ड्या रस्त्यांचो लोकांक त्रास जायत आसता हाजेरय भासाभास जाली. तशेंच तुंबिल्ल्या गटरा विशीं थळाव्यांनी चर्चा केली. सरपंचान उपाय काडपाचें आश्वासन दिलें. थळाव्यांक परत परत वचपी विजेचो त्रास जाता म्हणून सुदेश बोरकारान बोरी हांगा वीज उपकेंद्राची मागणी केली. अति वाड केल्ली कर वाड उणी करपाचें आश्वासनय सरपंचान दिला अशें राहुल नायकान सांगले. घर कराच्या प्रश्नाचेर खूब आदीं सावन चर्चा जायत आसा आनी निमणे पंचायत आतां ती उणी करपाक तयार आसा. पळयात बोरीची ग्रामसभा. आम्ही प्रत्येकाने ह्या बाबीला देशाच्या वार्डांतल्या आम्ही 20 ताका ऍप्लिकेशन दिल्या प्लस बाकीची नांव ताका फक्त नांव आनी नंबर दिलो तेच फोन हाडटा तांकां आनी बाकी सगळें काम ते करता. इन्कम आमी दिता मामलेदारांतल्यान इन्कम ते काडटा तलाटी कडल्यान आनी इजी प्रोसेस करून दिता सगळें. सो आमकां आमचो गांव असो एकूय करोडपा जायना जे घराक टॉयलेट ना जायना. सो आमी पळय ग्रुपार बी घातिल्लें की सगळे पंच मेळून आनी सगळे आमी जे एक्सपर्टीज आसा पळय तांकां घेवन सगळे एक वार्डांनी मिटींग घेवची. सगळे पंच येवपाचे त्या वेळार आमी बी येतले जे कमिटी मेंबर्स आसा पळय तेय येतले. सपोज जर पर्सनली जर इन्वॉल्वमेंट ना न्ही जाल्यार कांय जावंक शकना. आनी सेकंडली न्ही लोकांक अवेरनेस हांवें अशें पळयलां की लोक न्ही टॅक्स लायला न्ही गार्बेजीक लागून टॅक्सूय बी आसा न्ही ताका 30 रुपया कितें आसा म्हणून लोक दिवंक वचना. हाऊस टॅक्साचो एक सारको मेन मूळ मुद्दो आशिल्लो जो हाऊस टॅक्स खूब वाडलेले आनी लोकांक खूब त्रास जाल्ले. तर तेणी सांगलां की फुडले फायनान्शियल इयर आसा तेन्ना देंवयतले. तर तेजेर आमी क्वेश्चनय केलो की फोंड्या वचून तेणी प्रेसूय घेतलेले की हेजे फुडें देंवोवपाक शकपाना. म्हणल्यार एक तो हेजे पयलीं जो गोकुळदास कुडाळकर सेक्रेटरी आशिल्लो तेजे सांगण्याचेर हें करताले आमकां दिसून येयल्लें आसा. सेक्रेटरी चेंज जालो आतां कायदो सगळो हें करपाक शकता अशें आमकां दिसता. पंचायती जे आतां 15 दिसांनी कलेक्शन करता गार्बेजी खातीर पळय न्हू तें आमकां मान्य ना. पयलीं 8 दिसां गाडी आमकां डेली येताली 8 दिसांनी येताली एवरी वीक. आमकां 15 दिसांनी सांठो आमी कशें दवरता घरा सांग पळोवया. आतां पंचायत म्हणटा की नितळ हें करूया म्हणटा आमी. पूण पंचायती हें आसा की तेंच्यांनी 8 दिसांक जी पयलीं गाडी येता पळय तशी गाडी धाडल्या पुरो आमकां 8 दिसांनी. कित्याक आमकां याद दिवंक ना 15 दीस केन्ना जाता आमकां. आनी आमच्या कामा भितर आमी सामकी बिजी आसता. ताका लोक लासता मागीर. हय ते लोक मागीर ते रस्त्यार उडयता त्यो लासता मागीर. आमी पयलें आसा न्ही आमी दोळ्यांनी कोण कोणाक फाटीं सांगतलो. आमी इतलो गांव आमचो हायवेचेर आसा मेन हायवे नॅशनल हायवेचेर आसा पूण आमकां जी पावर येता पळय ती भायल्यान येता आनी तो बी रेस्ट्रिक्टेड येता. इवन उदकाचो सुद्दां इश्यू आमी घाल्लो ताका. आमकां ती 24 वरां उदक येना आनी कांय जाग्यार शिरोडा सुद्दां 24 वरां मेळटा. म्हजो डिमांड आसा की हांगा पावर दपकोलाक ह्या खंय जो मेन आमकां जागो घुमुल्ला दिता ते आमकां पावर स्टेशनान जे कनेक्शन आसा पळय गंडरगांव ते आमकां डायरेक्टली कुट्टेच्यान येवचें ना वाया शिरोडानी. सो आमकां जे पावर कट ऑफ आसा ताजेर आमकां आमची जे मशिनरी वो कितें फ्रीज आनी आसता पळय तें वचपाक नाका न्ही. गरज ती आमची. सो कम्युनिटी कडेन आमी उलोवप चालू आसा आमची. कित्याक वेस्ट आमी अजून कलेक्ट करना. तो जर सगळो एक जालें कलेक्ट करून जाल्यार आमकां शेडी जायत. आनी दुसरें क्वेश्चन आशिल्लें अबावट रोड्स. रोड्स कशें आसा आमी जाय थंय जेट पेजर आमी काम केलां. इवन आतां वायडनिंगाचें काम चालू आसा आमच्या ह्या हायवेचें 6 मिटर्स वायडनींग चालू आसा. आनी ज्या जाग्यार जावं ना पळय त्या जाग्यार आमचे एक्सपर्ट्स काम करता. आनी इंटरनल रोड्स जे थोड्यांचे क्वेश्चन आशिल्ले इंटरनल रोड खरें थोडे कडेन वायट परिस्थिती आशिल्ली पूण आमचे पंचांनी जाता तशें हें घालून आमचे रबर घालून ती मेनटेन केल्या. पूण हें खराब जावपाचें रिजन म्हणल्यार 33 kV आनी 11 केबल केल्ल्या कारणान ते जे जाग्यार ट्रान्सफॉर्मराक जोडले आशिल्ले ते केबल हाडले म्हणून रस्ते खराब ह्या फावटी चड जाले. इवन आमकां गटर्स काडपाक सुद्दां पंचायतीन 30,000 दिल्ले. म्हणून ज्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटीन गटरां घातली हे कॉन्ट्रॅक्टरांनी इलेक्ट्रिसिटी म्हणना हांव कॉन्ट्रॅक्टरांनी कितें करप आशिल्लें जेन्ना केबल घातलो जे गटरांनी काम पडलां तर तेणी काडून वचप आशिल्लें. बट ते अशें न जाता तें बर्डन आमचेर पडलें. आमी काडलेत ते बट तेंची चूक. फुडले फावटी आमी ते कॉन्ट्रॅक्टर जर समज अशें करता जाल्यार आमी तांकां बिलां पास करनाका म्हणून आमी लेटर करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो.
चौथ्या पणजी जिमखाना मेंबर्स लिगाची तयारी नेटान चालू आसा. आयतारा ह्या लिगाचे टीम जर्सी आनी ट्रॉफी अनावरण जाले. तशेंच पणजी जिमखानान खेळगड्यांचो लिलाव ह्या वेळार घडोवन हाडलो. ह्या भव्य प्रसंगात 7 फ्रँचायझांचे पंगड मालक आणि पणजी जिमखानाचे मुखेल पदाधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसलो. पळयात. The auction is going on well. I think we've got a good team so far. It's still more than half of the team has to be still filled in. We do this all for fun. All the owners are our good friends. But on the field, when the game is going on, every game has to be taken seriously. I don't take it as a pressure, but there's some kind of a responsibility that having reached all the 3 finals and having won one, probably, it's a responsibility to give an equally or a better game to the spectators, and we are looking forward to a very exciting season. Actually, the entire premise of coming and playing in PGML is to make more friends, give a platform to budding cricketers who have hung up their shoes to come back on the ground and do a little bit more and entertain the crowd. We all franchise are friends, as Srinivas always says. We all are friends, and we do it with a passion so that we can give this platform for everybody to come and play. Right from the players to the supporters to our team members to coaches, everybody is here to support the team. We had an exceptionally good team. More than the performance on the ground, I think I was very happy to see the way the team gelled on and off the field, and that is the main intention when we participate in tournament. It's not only results, but ultimately we need to create that team atmosphere and to give a very good playing environment on and off the field to the players. Yes, last year it was a very close match that we somehow couldn't get over the line in. But last year, I mean, the way the team played, I was exceptionally proud of the team and of my support staff and management. It was fantastic. And PJML 4 now promises to be an exceptionally exciting tournament. Lot of new players have come, a lot of new members have joined, and we are hoping to form even a better team this year and perform even better. This year we are trying to take it to a different level. There's going to be a lot of euphoria around this. There is a higher prize money. There are a lot of prizes for the players. The ground is in impeccable state, and it's going to be full carnival for people to enjoy. Carnival of cricket, which will happen in January and February. Today we have started with the player auction, and the kind of response which we are getting from all the teams, the way they are picking up the players, bidding, fierce competition, I think it's going to a different level. PGML 4 is going to be a notch above everything else. As far as we plan, we have done our strategy last almost like 15 to 20 days, and we achieved that strategy what we have planned, and we got a good players in the bidding. And then we done a mistake last year, like bidding for one player almost for 80 lakhs, which are our major setback, because you can't have that bidding the limit, what you are required for the players. You are totally losing your points, and then it's very difficult to bid. But this time we made a good strategy, and I feel we achieved our goal, and we are planning to win this tournament this year. GOA365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. मॉन्सून सोंपलो पण पावसाचो अदमास चालूच. अरबी दर्या तशेंच बंगालच्या उपसागराचेर चक्रीवादळाच्या प्रभावाखाला आसपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 सप्तकांत ह्यो दोनूय यंत्रणा दुबळी जावपाची शक्यताय आसा, पूण तो मेरेन पावस चालूच उरतलो असो अदमास आसा. येता त्या सप्तकात आयएमडीन पयले 2 दीस येल्लो अलर्ट दिला. उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या. कांय कडेन गडगडा सयत पावस पडटलो, ते उपरांत हवामानाची शिटकावणी ना. पूण दिसान दीस परिस्थिती विकसीत जायत आशिल्ल्यान हो अलर्ट सप्तकात आनीक वाडटाना आमकां पळोवंक मेळटा. सोमारा फातोड्डेर धुके पडूं येता. ताचे उपरांत दनपारां उश्णताय जाणवतली. तापमान सुमार 32 डिग्री सेल्सियस मेरेन उणें जावपाची शक्यताय आसा. सांज वेळार पावसाचो अदमास आसा. पावसाक गडगड वीज आनी खर वाऱ्याचो सांगात मेळटलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. आयएमडीन मंगळार मेरेन येल्लो अलर्ट वाडयलो. वादळी वारो, वीज, गडगड्या सयत पावस. सोमारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट GOA365.
गोवा 365 शाळेचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.